Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. The mucormycosis cases have risen to 10. 10 number of cases now we have active in Goa. That we have got now 10 cases, out of which 6 have already received a treatment. One had a fatal outcome because of high score of COVID. The other 3 are waiting for treatment. We have started them on the treatment of amphotericin B, and other surgical treatment will be done maybe tomorrow, and they are doing well, they are stable. And the government is doing all possible measures to be prepared for the third wave now. These additional facilities which are going to be created by our government of about 60 different types of beds in the new super specialty block for children with severe COVID, besides 5 special newborn care units at the North Goa District Hospital, in addition to the already functioning NICUs and PICUs. Number of very serious, severe or serious conditions in pediatrics will be not more than 1 or 2% so far. So even if we take that it will go up by another 1 or 2%, we want to be prepared for the worst case scenario. So what we have decided is that the severe cases and the critical cases will be managed at the Goa Medical College. But the other mild and moderate cases will be managed by this other district hospital, so that it is a little decentralized and we can concentrate on the severe and very severe. We have identified in the super specialty block 2 ICUs, each of 30 beds. Day after tomorrow, we will be vaccinating at our health centers. That is one station center for vaccination. So also we have another vaccination center which will be ambulatory, which will be going around all the Gram Panchayats with the help of local elected representatives. All panchayats and municipalities as a sort of follow-up to our Tika Utsav, so that again we have about 280,000 doses to administer to the 45 plus population. बुधवारच्यान टिका उत्सव परत सुरू जाता की 45चे एबाव असलेले वॅक्सिनेशन अजूनही बी 100% पुराय जावंक ना. त्या खातीर गोंय सरकारान परत एकदा निर्णय घेतला की टिका उत्सव हो परत एकदा सुरू करपाचो. आमकां गोंय कोरोना मुक्त करपा खातीर टिका उत्सवातल्या माध्यमांतल्यान हर एकट्या पर्यंत पावप आनी ताका वॅक्सिन दिवप हे गरजेचें आसा. आनी म्हणूनच येता त्या 26 तारीख बुधवारच्यान आमी परत एकदा गोंयांतल्या सगळ्या ग्रामपंचायतींनी आनी सगळ्या म्युनिसिपालिटींनी टिका उत्सव हो कार्यक्रम सुरू करता. फाटले फाटी जाल्ल्या त्या सगळ्या 168 जाग्यांचेर टिका उत्सव सरकारच्या वतीन आमी घडोवन हाडटले. कोविड वाशिनांची वेस्टेज उणी करपाक केंद्रान 18 ते 44 वर्साच्या लोकां खातीर ऑन सायट रजिस्ट्रेशनाची वेवस्था करपाक राज्यांक सांगला. हो लाव फक्त सरकारी वॅक्सिनेशन सेंटरांनी मेळटलो. कोविन डिजिटल प्लॅटफॉर्मार हो पर्याय आसतलो. ऑनलायन स्लॉट बूक करपी वाशीन घेवंक आयलो ना जाल्यार सांजे उरिल्ले डोस ऑन सायट रजिस्ट्रेशना वरवीं हेर इत्सूक पात्र व्यक्तींक मेळटले. केशी वाडूंक लागिल्ल्यान खंय लोकांचो वाशिना घेवंक रिस्पॉन्स वाडटा. बरेचदा अजूनही कांय लोक जे आसात ते अजूनही वॅक्सिन घेवपाक फुडें चवकशीन फुडें येनात. मुख्यमंत्र्यान तांकां सगळ्यांक लोक प्रतिनिधींक अपील केलें की तुमी सगळ्यांक सांगूंक जाय, भायर काडूं जाय, हाडूं जाय. आतां कशें ना तें सांगल्या नंतर लोक येता अशें ना. अजूनही कांय लोकांक भंय दिसता काय सर. पण आतां जर हळूहळू पळयलें जाल्यार ज्या तरेन केसीस वाडपाक लागले त्या वेळाचेर खऱ्या अर्थान ज्यांच्यांनी वॅक्सिन घेवना तांकांय लक्षात आयलें की वॅक्सिन जर आमी आतां जर ओवरऑल जर पळयली पर्संटेज पॉझिटिव्ह वॅक्सिन घेतलेले लोक पॉझिटिव्ह जायना अशें न्ही, जातात. पण डेथ जो आसा तो त्या बाबतीत खूब कमी आसा. रेअरली ज्यांनी निग्लिजन्स कोणें केलें जाल्यार एखादो गेला आसता. पण नॉर्मली वॅक्सिन घेतिल्लो जो आसा तो हातूंतल्यान सेफ जाला. तो ताका कोवीड जरी जाल्लो आसत जाल्यार तो जाता आनी तो भितरल्यान रिकवर जाता. हें आतां हळूहळू लोकांक दिसून आयलें आनी ताका लागून लोकूय आतां वॅक्सिन घेवपाक सिरियस आसात. ब्लॅक फंगसाचे दुयेंतींक GMCतल्या वॉर्ड नंबर 102 दवरपाचें थारला.
दुयेंतींचे ब्लड शुगरीचेर नदर दवरपा बरोबर बाकीचे संबंधित उपचारूय ह्या वॉर्डात जातले. एम्सान घाल्ल्या प्रोटोकॉला प्रमाण थंय सुपर स्पेशलिटीचे दोतोरूय आसतले. मजगती कोविडान फाटल्या 24 वरांत आनीक 38 जाण गेले. जीएमसीत 25, दक्षिण गोंय डिस्ट्रिक्टात 8, 1401 नवे दुयेंती. पॉझिटिव्हिटी रेट 35.35%. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.